काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड विक्षण करच्या तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम आणि काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. बोंदेलांत सा लॉरेन्साक समर्पिल्ल्या फिरगज आणि पून शेतांत ह्याच म्हयन्याच्या 12 तारखेर सांजेच्या 6 वरार इगर्जेच्या वाठारांत एक विशेष आणि अपूर्व मनोरंजन कार्य सादर जावंक सर्व रितीची तयारी भरान चालू आसा. आणि या कार्याविषयी आमच्या मध्ये सडीत माहिती वांटून घेवच्याक आमच्या मध्ये आज हजर आसात बोंदेल फिरगजीचे विगार मानादिक बाप अँड्रो लिओ डिसोजा, तशेंच प्रस्तुत बोंदेल घटकाचे विशन पाऊल सभेचे अध्यक्ष मानेस्त प्रकाश पिंटो, तशेंच आमच्या मोगाचे आणि ह्या कला संगम कार्य असो आम्ही रुवारी सुमणियत कार्य असो निर्देशक प्रोग्राम डायरेक्टर मानेस्त स्टॅनी बेळे आमच्या मध्ये हजर आसात. तुमकां मोगाचो स्वागत. थँक्यू. आम्ही ह्या दिसांनी पळोवन आसा काही सोशल मिडिया जावं दी वा फेसबुक जावं दी, इंस्टाग्राम जावं दी आणि इगर्जेच्या आमच्या काही वाठारांत जावं दी खंय पळयल्यार कला संगम म्हणल्या कार्या विशयांत बरान मार्केटिंग एडवर्टायजमेंट चालू आसा. आणि ह्या कला संगम कार्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें आणि हे कला संगम कार्य हे चिंताप तुमकां कशें आयलें आणि तुमकां कशें प्रेरण लाभलें ह्या विशयांत तुमी आमकां इल्ली सविस्तार जाणवाय दिवची. आमचे बोंदेल सा लॉरेन्साचे पूण शेत आतां अख्ख्या संवसाराचेर प्रख्यात जावन आसा. आनी आमच्या पूण शेतांत आनी ह्या फिरगेजेन जायतीं बरीं कामां फाटल्या वर्सांनी जाल्यात. आनी बेगीनच आनी एक बरें काम, एक बरें येवजन सादर जावचेर आसा. आनी हाका सहाय्यार्थ जावन आमी एक भोव विशिश्ट कार्यक्रम मांडून हाडला. ह्या विशयान ते दोळसू रोनी आपण आमकां सांगलें. हे कार्यक्रम कसले म्हळ्यार सक्कड कलाकारांक, सक्कड म्हळ्यार सडावत कलाकारांक, म्हालगड्या तशेंच तरूण कलाकारांक, संगीतांत आसक्त आसलेल्यांक आनी संगीत नायट सादर केल्ल्यांक आमी एकाच वेदीचेर सांगात हाडचे कार्यक्रम करी जेवन म्हाका सबार तेंपार तावन आशा आसली. हांगासर हांवें सबार म्युजिकल नायट केल्यात, पूण हर एका कलाकाराची म्युजिकल नायट इंडिविज्युअली करूंक तांचो मस्तूर आटावलो आसा, खर्च आसा आनी त्या विशयान मस्तू आटोव करूंक आसा. आनी सक्कड कलाकारांक एका वेदीचेर हाडून तांकां एक अवकाश करून दिया, तांचे देणें प्रदर्शीत करूंक, लोकांक मनोरंजन दिवंक आनी हाका एक बरें कॉज दवन हें करूंक आलोचन सबार तेंपार म्हज्या मतीन आसली. आनी आयले वार आमच्या फिरगेजेच्या विशन पाऊल सभेच्या घटकाक 50 वर्सां भरता आसतना आमी चिंतलें ह्या एका बऱ्या शेवटाक लागून, म्हणजे तांणी ह्या भांगरोत्सवाच्या सुवाळ्यार एक भोव बरें कार्यक्रम मांडून हाडला. कार्यक्रम म्हणच्या की एक बरें येवजन मांडून हाडलां. हें जावन आसा आमच्या फिरगेजेच्या तशेंच आमच्या कोंकणी समाजाच्या तशेंच आमच्या समाजाच्या दुर्बळ्या गरजेवंत कुटुंबांक वसतेघरां बांदून दिवचें येवजन. हाका आमच्याच फिरगेजेच्या मानेस्तान ताचें नांव श्रीमान बोनावेंचर डिसोजानी एक ताच्या जाग्यांतलो थोडो जागो दान दिला ह्या सभेक. तें ताचें बरें म्हूण ताका हांव देवाची दराळ बेसांव ताचेर मागतां. आनी हें येवजन सदां एक 14-15 घरां त्या एकाच बांदपांत आसात. आनी हें खंडीत जावन आमच्या इगर्ज बांदपाचें येवजन जालें, मात्र एक आनी एक येवजन आमचें आसा म्हूण म्हाका सांगता आसतना म्हाका भोगलें हें म्हजें चिंतप सक्कड कलाकारांक सांगात हाडचें. हें एक कार्यक्रम केल्ले बरी जाता आनी हाका एक उद्देश बरो शेवटी दवरले बरी जाता म्हळें म्हजें मन घट्ट केलें. आनी आमच्या दायजी वर्ल्ड मिडियाचो संस्थापक म्हणयत आमचो मोगाचो वॉल्टर नंदळीके आनी हांगाचो निर्देशक आयले वर्स भोव अपुर्बायेचें फिल्म ताच्या निर्देशनाखाल सादर जालां. बापाचे पुताचे नांवी श्रीमान स्टॅनी बेळा. हाका हांव एप्रोच जालो आनी ताका ही म्हजी आलोचन पसंद जाली. वॉल्टीनी म्हाका सपोर्ट केलो, करया फादर म्हणून म्हाका एक प्रोत्साह मेळ्ळो. आनी विशन पाऊल सभेच्या मिटिंगार हो विशय हांवें दवरलो, तांचोय साकर मेळ्ळो. फादर हें आमकां तुमी एक भोव व्हडलें देणें आमकां दिल्लें बरी जाता, आमी आसा तुमचे सांगाता आनी सांगाता मेळून हे येवजणेचें परिकल्पन जालें. आतां हें कला संघ म्हळ्यार कालें. कला संघ म्हळ्यार आमच्या कोंकणी समाजाच्या
मलगड्या आनी तरुण कलाकारांक इंडिपेंडंट नायट सादर केल्ल्यांक विविध संगीत संजेनी संगीत नायटांनी गायन केल्ल्यांक आनी विविध माध्यमांनी अपुर्बायेची गायनां प्रदर्शन केल्ल्यांचें एक सहमिलन म्हणून आमी घेतलां. देखून एकाच वेदीचेर सबार कलाकारांक तुमकां पळोवंक मेळटलें. तरुण कलाकार, उदेनुचे कलाकार, नायट सादर केल्ले कलाकार आनी फामाद संगीत हे आसतलें आमच्या संजय बाबा तावन. अशें एक भोव अपूर्व कार्य तुवें सांगलें असलें कार्य खंय जावंक ना म्हूण दिसता म्हाका. असले कार्यक्रम एका बऱ्या शेवटा कुशीन करूंक आमी फुडें सरल्या. हें बरी कल्पना सबार त्या पात्रान म्हज्या मतींत आसलें सकट कलाकारांक एकच वेदी दी जाय पूण हांकां मस्त राटावळ आसा, मस्त खर्च आसा. खर्च केल्यार त्या खर्चांत हांव कांय तरी उरोवन एका बऱ्या शेवटाक दी जाय म्हणल्यार आनी एक चिंता बसलें. देखून सकट सांगाता मेळ्ळें आनी ह्या ऐन वेळार ह्या पास्कांच्या वेळार लोकांक एक भोव अपुर्बायेचें मनोरंजन कार्यक्रम दिवंक आनी एक बरो शेवट दवरून हे कार्यक्रम सादर करूंक आमी सकट आतां व्हडा उर्बेर आसा. स्वामी सेंट पॉल सभा, दायज वर्ल्ड मिडिया, बोंदेल पुणशेत सांगाता मेळून हे कार्यक्रम तुमचे समोर आमी सादर करूंक आसा. आनी हें सांगूंक आज आमी हांगासर तुमचे समोर आसा. हे बरी खबर तुमकां. तुमी सगळ्यांनी येज ह्या कार्यक्रमाक. आमच्या एप्रिलाच्या 12 तारखेर पास्कां फेस्ताच्या दुसऱ्या आयतारा दैवीक काकुटच्या फेस्ता दिसा ह्या बोंदेलाक आनी हे अपूर्व कार्यक्रम पळोवन संतोष पावा आनी फूल न्ही पाकली ह्या बऱ्या कामाक दुर्बळ्या गरजेवंत कुटुंबाक घरामनच्या येवजनाक तुमची एक ल्हानशी एक किरू काणिके म्हणले बरी ह्या कार्याक हजर जावन ह्या संगीत संजेक आमी टिकेट दवरिना. एक ल्हानशें कुपन आमी केलां. तें कुपन घेवन आदार दिजे म्हूण पयलेंच तुमकां हांव आपोवणें दितां. भोव बरें फादर, सविस्तर तुमची जाणवाय दिली आनी खंडीत आमच्या विक्षकांक ते खंडीत जावन पावले म्हणून हांव पत्येता. सांविशन पावल सभा प्रस्तुत वर्साचो अध्यक्ष मान्यस्त प्रकाश पिंटो लागीं. प्रकाश पिंटो, पयल्यान पयले ह्या भांगारोत्सवाच्या सुवाळ्यार तुमकां धरिल्ल्या तुका तशेंच तुमच्या संघाच्या सर सांद्यांक म्हणजे शुभाशय. आतां पयलें तुका विचारून जाल्यार बोंदेल सांविशन पावल सभे विशयांत आनी तांणी केल्ल्या वावरा विशयांत येदोळ पर्यंतल्या आमच्या वीक्षकां मध्ये इल्ली जाणवाय तुमी वांटून घेवयात घेवयात. ही सभा 1975 इस्वेंत ऑगस्टांत स्थापन जाली आनी त्या वेळा आमचो आत्मीक डायरेक्टर जावन गॅब्रियल सोज आसलो आनी पयलो अध्यक्ष जावन फ्रांसीस सोज आतां आसा आमच्या मदें. ताणें तें हाती घेतलें काम स्टार्टींग केल्लें. ताच्या मागीर आमची सभा त्या वेळा 20 जण कितें तांचे सांदे आसले की तांचे वट्टू ही सभा आराम जाली. तशें ते वेळा एक मोंतू मिनटो म्हणल्यान एक दुबळ्यां खातीर 1 एकरो जागो दिलो पद्रेपाच्या उक्मेकाल आनी तांणी 10 घरां बांदली दादा सेंसालेकार आनी एक बांय कोणून दिली. कृशे खातीर ताणें मस्त तांकां पाठिंबो दिलो. अशें ती सभा मुखार गेली. मुखार वचून एक दुबळ्यांक भायर कॅनडाच्यान केलें, पयशे हाडचे येवजणी केले आनी शिकपाक आनी पुरा अशें ताणें मस्त कामां केलीं. आनी 25 वर्सां जातना आजच्यो कोडी म्हणल्या जाग्यार 2 घरां तांणी बांदलीं गरजेवंतांक आनी ती दिलीं. इल्ल्या तेंपा मागीर परत्यान आनी एक थंय 7 घरां बांदलीं. तशें 9 घरां बांदून गरजेवंतांक ती आतां तातूंत आसात. तशें इगर्जेंनी थंय एक 4 घरां बांदल्यांत. तशें ओट्टूक थंय 11 घरां कितें आसात. 9 आनी 11 घरां. त्या घरांत आतां वस्तीकरण आसात. आनी आमचें काम जावन आसा गरजेवंतां पावोवचें. गुटान दिल्लें गुटान दिता हांव. कोणाक सांगनासतना एडवर्टायजमेंट ना. आमी एज्युकेशनाक हेल्प करता, वखदाक हेल्प करता, घर रिपेरीक हेल्प करता आनी तशेंच पिरगेजेन सक्रीय जावन आसा. आतां ह्या फाटी गेले त्या इगर्ज बांदतना आमी गुजरी कलेक्ट करनी थोडे पयशे इगर्जेक आमच्या तावन दिले. मागीर आतां प्रायांचो दीस करता हांव. वर्सा पिरगेजेंतल्या प्रायंताक आपोवण तांकां मीस जेवण अशें मस्त कामां जावन आसात. आनी ती ताका आमचे दानी मस्त दानी आमकां हे सपोर्ट करून आसात. प्रस्तुत आमच्या भांगारोत्सवाच्या हातूंत आमकां एका दानीन विगारान सांगल्या पर्यंत एक 15 सेंट जागो दान दिला आनी हातूंत आमी एक 14 घरां बांदचें येवजन चिंतलां आनी ऑलरेडी ताचे आमी दस्तावेज पुरा रेडी केलां. दोरो बांदून दवरला. आमच्या भावाच्या हातीन इल्ले पयशे काडून दोरो बांदून लेवेल करून दवरला
आनी मुखेल येवजण आसा एक फ्लॅटा टायपार कित्याक म्हळ्यार 15 सेंट्सा जाग्यार फ्लॅटा टायपार बांदचें पडटा तशें एक 14 घरां बांदून मुखार 2 अंगडीचे म्हळ्यार त्या घराक बिल्डिंगाक मेंटेना खातीर 2 अंगडीचे येवजणी रुपीत केलां आनी हाका प्लॅन आनी पुरा रेडी जाला आनी मुखेल आमी येवजण यंतमचें बंगरवासाक जावन आसतलें. आणि ह्या सुवाळ्यात आता 50 वर्सां तुम्ही समच्या वेळार ह्या 50 वर्साचो दबो जो कांय पुणे आचरण करचे विशेष रितीन कांय तुमचे प्लॅनपणी आसा की ह्या कला संगम वावरांतच तुम्ही मेतेर जावन ह्या भांगारोत्सवाचो संभ्रम हातूंच मेतेर जावन म्हणल्या बरें तुम्ही करूंक प्रयत्न करना आसात की वा दुसरी कितें आलोचना आसा? आमी आमच्या कुटुंबा सांगेत एक ल्हानशें मीस दिवन आमी एक ल्हानशें फंक्शन केल्लें काही ना तातूंत कोणाक आमी आपोवना थोडे आमचे दाणी मात्र आसले कित्याक म्हळ्यार आमी चड खर्च केल्यार आमकां प्रॉब्लेम तें आमी दाणी ताणें कोणाक पयशे खर्च करना आमच्याच गुटाचे वंती घालून आमी तें केल्लें आनी मुखार आमकां यंत आतां कला संगम म्हणल्यार आमचे व्हडलो जबाजो तातूंत हें करचें आनी तातूंत उरिल्ल्या पयशांनी आमकां आमचें येत आसा गरजे वता पावचें आमकां दाबाजो करूंक ना अशें ना आमकां गरजे वता पावचे खातीर आमी करसूण करून हें घरामाच्या येवजणेंत आमकां मुखेल एक हें सोंपणूत आमचें. आता मुखेल म्हणजे सवाल जावन आसा आमच्या कार्य असो कला संगम कार्य असो प्रोग्राम डायरेक्टर मानेस्त स्टानी बेळा ह्याच म्हयन्याच्या 12 तारखेर असले हे कला संगम म्हणले कार्य हांगासर सादर जाता आसतना तुवें ह्या कार्याचे सगळे सुंकान हाती धरून त्या कार्याचो तूं निर्देशक जाले पयल्यान पयले तुका हांव परबी पाठयता आनी ह्या कार्या विशयांत तयार आय आनी ह्या कार्याची विशेशता कितें आमच्या लोकांक तुजे हातान माहिती दिजे म्हणून हांव विनंती करता. पयल्या सुवातेर असलें एक परिकल्पन कला संगम म्हणलें एक परिकल्पन आमचे मुखार दवरल्या फादर अँड्रू हांकां देव बरें करूं म्हणाचें कित्याक म्हळ्यार फादराबांक हांव आतां न्ही 2005-06 त्या काळांत हांव वळखता हांव कासरगोड वार्डाचो ICM संघटनेचो कार्यदर्शी जावन आसतना थंयसर आमचे निर्देशक जावन आसले सो ताच्या उपरांत तांचो काय म्हणटा निरंतर म्हणले बरें हांव पाटलाव करून आयलां आनी फादराबू केवळ आत्मीक गरजांक मात्र न्हय आसतना समुदायाच्या हर एकल्याक कोणाक गरज आसा थंयसर ती पावची ती ताची ती काय म्हणटात ताची ती उर्बा ती आमी सदांच उलयता आयल्या आनी त्या विशयांत आमी ताचे सांगत सदांच रावता आयल्या आनी कला संगम म्हणले कार्यक्रम पाद्र्याबाच्या मतींत पाद्र्याब केदालाय ब्रॉड मायंडेड म्हळ्यार ताचें मन विशाल आसता आनी कला संगम म्हणटा आसतना पाद्र्याबाण म्हणलें कोंकणींतल्या सडावतू आतां एक्टीव आसच्या आनी आदी संगीत सादर केल्ल्या म्युजिकल नायट सादर केल्ल्या मलगाड्या तशेंच आतांच्या तरणाट्या कलाकारांनी सांगाता येयचे आनी तांणी सांगात आयिल्ल्यान तांचे संगम जाल्ल्यान एका बऱ्या उद्देशा खातीर ताचो फायदो थंयसर मेळाचे म्हळ्यार दुबळ्यांक कितें कितें गरज आसा आतां SVPच्या संघटनाक ताचो फायदो थंयसर जाता तशें जायचें म्हळ्यार एक सांगाता येयचें म्हणलो ताचो उद्देश तें फिरगज कुटुंब जावंक पुरो या कलाकार जावंक पुरो युवा जावन जावंक पुरो हर एक रितीनी सांगाता येवचें म्हणल्यार ताची चिंता पळय तें तवल तावन आसा हें तें केदाला विगार जाल्यार तें जाल्यार तावन ताची तावन आसा आतां सांगाता मेळ्ळ्यार पावना ताचो फायदो आमच्या गरजांक दुबळ्या लोकांच्या गरजांक समुदायाच्या गरजांक पावचे आनी समुदाय आनी आत्मीक संगठ्यो हे सांगाता तें निरंतर जावन ते मुखार वरचें ते व्यक्ती जावन आसात असल्या एका व्यक्तीनी कला संगम म्हणलें परिकल्पन आमचे मुखार दवरता आसतना आमकां तें खंयच्याय कारणा खातीर नो म्हणूंक जावना कित्याक म्हळ्यार उद्देश बरो आसा आनी कलाकारां सांगाता मेळटात मनोरंजन आसा थंयसर आनी बोंदेलचो लोक आमकां सर्वांक कळीत आसा हांगा तावून कितलीं तालंतां आज संवसारभर परजल्ले आसात आनी आज बोंदेल पूणशेत जाला बोंदेल इगर्ज आसली पूणशेत जाला आनी सगळो कोंकणी लोक आमचो समुदायाचो लोक थंयसर येता एक संगमाचो जागो तो एक पुण्यक्षेत्र म्हळ्यार एक संगम आमचो जागो त्या खातीर एक जोगतें नांव कला संगम म्हणलें नांव दवरून पाद्र्याबाणी हें परिकल्पना मुखार दवरलें आसा आनी हाची तयारी विशेश रितीन चलता आसा पाद्र्याबाणीच खुद्द जायत्या आमच्या मलगड्या गवपिण्यांक संपर्क केल्लो आसा आनी थोड्यांक तांच्या राटावळे निमती येवंक जायना जाल्यार सडवत जाणांनी ह्या कार्याक येता म्हळ्यार विल्सन ओलिवेरा आसा आमचे फामाद मलगडे कोंकणी संगीतकार ते आमचो
फ्रांसीस फर्नांडीस काचे आसा, ताचे उपरांत जायते आसात तशें मलगाडे आमचे जायते कलाकार आसा आनी तरणे जायते आसात आनी बोंदेलचे कलाकारी बोंदेली कांय काल म्हणटा तालेंतांक कांय पाटी आसची फिरगजनी जेसन आसा आमचो DL आसा असले जायते बोंदेलचे कलाकारी थंयसरी आसात आनी अपुर्बाची संगीत सांज हातूंत संजय रॉड्रिगस म्हळ्यार आतां कोंकणी संगीत क्षेत्रांत ट्रेंडिंगार असो म्युजीक डायरेक्टर आनी तो ताचें संगीत सगळ्यांक कळीत आसा आनी तो कशें ताचें संगीत निर्देशन दिता म्हणलें. सो संजय रॉड्रिगस ह्या सगळ्या संगीत संजयक ताचें काय म्हणटा संगीत निर्देशन दितलो. त्या भायर मेमोरी मंगळूर म्हणलो एक पंगड आसा, कॉमेडी पंगड, हास्य पंगड आनी मेल्लू वालेन्शिया, आमचे सपना सल्डाना, वामंजूरू, क्लिटस लोबो, उर्वा असले पुरो सांगाता मेळोवन एक ताचो पंगड जाल्लो आसा मेमोरी म्हणलो आनी कोंकणीन तो फामाद आनी तो पंगड बोंदेलाक आपलें हास्य प्रदर्शन करूंक येता. ताच्या भायर अर्बन गुरू आमचो नाच पंगड आसा. आज कोंकणी कार्यक्रम मनोरंजनभर खंयसरी जावं दित 80% वेदी कार्यांनी नाच सदर करचे अर्बन गुरू पंगडांनी म्हळ्यार तितली तालंतवंत भुरगीं तांचे सांगात आसात. हे सगळे सांगाता मेळून हो एक संगम आनी संगम म्हणटा आसतना कलाकार ते येता आसता. ताचे सांगाता एक काल म्हळ्यार आमी सांगाता येवन एका बऱ्या एका उद्देशा खातीर SVPचो भंगारोत्सव तांणी दुबळ्यांक घरा बांदची एक योजना थंयसर हाती धरला आसतना आमचे दान एक एकठांय करचें तें एक संगम सांगाता मेळोवन दान दिवचें. आमकां 1 लाख 10 लाख 15 लाख 5 लाख दिवंक कशें जावंक पुरो. आमकां 100 रुपया तावून आमी कितले जाल्यार आमकां दिव्यात. त्या रितीचे आमी अशेंच म्हणून कितें म्हणून डिमांड करना तें बऱ्या उद्देशा खातीर. आनी पाद्र्याबांक पयले सुवातेर हांव देव बरें कर म्हणटा म्हळ्यार असलें एक चिंतप इतलो सोबीत चिंतप लोकांक आयिल्ल्याक मनोरंजन आसा थंयसर दुबळ्या लोकांक मजत मेळटा आनी कलाकारांक सांगाता येवचो एक अवकाश मेळटा. असलें एक चिंतन परिकल्पना आपणायिल्ल्या पाद्र्याबाक आमी देव बरें कर म्हणटा आनी हाचो वांटो जाल्ल्याक हांव मस्त खुशी पावता. स्थानी तुमकांच एक अनेक ह्या विशयांत हांव अनेक सवाल विचारून जाल्यार हे कला संगम म्हणलें नांव तुज्या मतीन ती काय आसलें की कशें ह्या विशयान तूं तुजे अभिप्राय दिशे की न्ही आमकां नांवां पाद्र्याबान आमकांच नांवां सिलेक्ट करूंक म्हणून एक अवकाश दिल्लो. ओके. आनी पाद्र्याबाच्या मतीन आसची थोडी नांवां पाद्र्याबान आमकां आमच्या मुखार प्रस्तूत केल्लीं आसात. पूण पाद्र्याबान सूचित केल्लें फस्ट नांवच तें कला संगम म्हणलें तें आमकां मस्त बरें दिसलें. कित्याक म्हळ्यार त्या कार्यक्रमाक तें खाली एक एंटरटेनमेंटाक आसचें एक नांव न्ही तें थंयसर तातूंत एक विशेश अर्थ आसा. संगम म्हळ्यार आमी सांगाता येवचे आनी ते कलाकार सांगाता येतात, आमचे मनोरंजन अपेक्षितचे विक्षक सांगाता येतात आनी दानी सांगाता येतात आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन आमी एक बऱ्या उद्देशा खातीर वावुरचे. सो थंयसर कलेक मुखार दवरून एक बऱ्या कामा खातीर सांगाता मेळचें आसा. ह्या कार्यक्रमाक हाच्या तितलें बरें नांव दुसरें नांव म्हणून आमकां भोगिल्ल्यान आमी पाद्र्याबाळी सांगिल्लें फादर कला संगम फिक्स नांव आनी हें नांव मुखार दवरून आमी आमची कार्यक्रमां करची म्हणून. आज जायत्या आमच्या सोशल मिडियाचेर ह्या विशीं विशेश चर्चा जाता आसा. म्हळ्यार बरें एक नांव बरें कार्यक्रम आनी बरें कलाकार सांगाता आमचे सांगाता मेळ्ळ्यात आसतना हाची सगळी कीर्त पाद्र्याबाक येता. या खंडीत जायत हाकाच पूरक जावन फादर हांवें पळयलां, हांवें म्हज्या आयकलां आनी हांव ह्या फिरगेत आसतना हांवें पळयलां तुमकां कोंकणी भाशे थंय आनी कोंकणी कले थंय तुमकां एक विशेष आनी अपार अभिमान आनी मोग आसा आनी कोंकणी कलाकारांक तुमी सदांच प्रोत्साहन दिवन आयल्यात तें हांवें पळयलां. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? तुवें सांगचें सोमार आनी म्हाका हर एक अंदी आसक्त म्हणजे गवळीक वावरांत ती वडा उर्बेन वावुरता, दुर्बळांच्या गरजांक हांव पावता. म्हणजे ह्या जाकी मणियरपणाचो कायदो यथार्थपणी हांव करून आसा. खंयच्या फिरगेजेन गेल्यार फस्ट आद्यता म्हज्या ह्या जाकी मणियरपणाक हांवें दिल्या. देवाचें उतर परगट करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी खंयच्या लोकांच्या गरजांक जाल्यार हांव पावलां ही म्हाका तृप्ती आसा. फाटल्या म्हज्या 12 वर्सांच्या ह्या जाकी जिवितान खंयसर हांव गेलां थंयसर यथार्थपणी हांव वावुरलां. सांगाताच म्हज्या ह्या जाकी मणियरपणाच्या सेवे सांगाता म्हाका कलेन पयलें तावन इंट्रस्ट. हांव एक व्हडलो गावपी म्हूण सांगना, सादारण थोडी पदां म्हणटा कांतारां म्हणटा. म्हाका म्युजीक म्हळ्यार पयलें तावनी आसा आनी हांव थोड्या तेंपाक जप्प फिरगेजें ते विकार जावन आसलो 3 वर्सां. त्या वेळार म्हाका एक व्हडलो एक अवकाश मेळ्ळो. महान कवी म्हजो एक प्रेरणीत म्हणयत या व्हडलो अभिमानी म्हणयत देवादीन कोंकण कोंकण वेलफेर मिंबर्स ताच्या मोठ्या वेळार हांव थंयसर आसलो. ताची पदां केदाळय हांवें म्हज्या प्रसंगा वेळार उल्लेख करचे आसात कित्याक ताच्या हर एका पदांत एक
मॅसेज आसा, एक मिसाम आसा आनी एक संदेश येता म्हूण संगीत. केन्नाय ते त्या संदर्भानुसार ताचें पद हांव थोडे फावटी स्पॉन्टेनियस म्हाका येता. अशें आसतना हांव खंयच्याय वेळार मंगळवारांत एक कोंकणी सांज जाली जाल्यार ताका हांव हजर जाता. कित्याक ते म्हणजे एक इंट्रस्ट, एक हॉबी म्हणयत या पॅशन म्हणयत. म्हणजे हेरा वावरा सांगता टायम केन्ना वचली परा संगीत कार्य जाता आसतना वयता आनी आमी प्रोत्साह दी जाय आमच्या कलाकारांक. आजकाल मस्त युट्यूबारच पदां येतात आनी मिडियाचेरच लोक बिजी आसतना ह्या टायमार इल्लो आमच्या असल्या परा संगीत सजाक लोकांची हजरी इल्ली उणी जाल्या ते आमी पळयता. पूण म्हाका खंय जाल्यार असल्या संगीत संजेक वेचें तांकां प्रोत्साह दिवन सो कितें मुजेर जाता तें करचें हांव करूनच आयलां. तशें आसता म्हाका एक आशा आसली सक्कड कलाकारांची एक संगीत सांज म्हज्या बोंदेल पिरगेजेन करची म्हूण आशा आसली. पूण ताका मस्त रटावळास हांवें थोडें सांगलें. मागीर म्हाका भोगलें सक्कड कलाकारांक एकाच वेदीचेर हाडल्यार कशें. सकाळांक हांवें एक अवकाश करून दिल्ले बरी जाता. थोड्या मलगड्या कलाकारांक हांवें फोन करता आनी थोड्यांक तांच्या दुसऱ्या कार्यक्रमा वरवीं तांकां येवंक असाध्य म्हण तांणी सांगलें. तरी येदोळसो स्टॅनीर सांगलें सदांच कलाकारांनी जायत म्हण. आनी प्रत्येक जाण म्हजी एक आनी एक आशा कितें म्हळ्यार तरूण कलाकारांक उदेन येवच्या कलाकारांक प्रोत्साह दी जाय. येदोळसो संगीत गायन करिनातल्यांक युट्यूबा मुखांतरी या विविध कॉम्पिटिशनांनी थोडे फावटी भोव बरें प्रदर्शन आमचे थोडे उदेन येवचे कलाकार ते एक भुरगें आसा चिंता आमच्या ह्या संगीत आमच्या कला संगमांत. अशें म्हाका एक इंट्रस्ट आशा खंयची आशा म्हाका तांचो एक. आनी हो बरो शेवट म्हणून इन्न वेळार म्हाका एक ह्या सामशेन फोसोब्याच्या बंगरोत्सवाच्या कार्यक्रमार तांचें एक योजन तांणी आसा केल्लें आनी ते एक कॉज जावन घेवन हें हांव फुडें सरलो. देखून पयल्यांदान म्हाका असल्या संगतींत आसक्त आसा आनी आसक्तक एक पुराक म्हणले बरी एक संदर्भ मेळ्ळो. सगळ्यांक सांगात हाडूंक स्टॅनीन दोतोर सांगले बरी हें केवळ कलाकाराचें संगम मात्र न्ही, कलाकाराचें संगम, गावप्याचें संगम, म्युजीक खेळटल्याचें संगम, सक्कड लोकांचें संगम, आमच्या मंगळुरी कोंकणी समुदायाचें संगम, दुर्बळ्या कुटुंबाचें संगम, दानीचें संगम. हांव चिंता सगळ्याक एक नांव एक पुराक जाल्लें बरें आसा आनी स्टॅनीक भोव पसंद जालें तें. देखून हांवें जायत हें नांव दवरया म्हळें. देखून हें सगळ्यांचें संगम आमचें तुमचें संगम. देखून आमी संगमाक सांगाता मेळया आनी हे कार्यक्रम यशस्वी करया. आनी पाद्राबाण आमी सिंगरांक अशें एप्रोच करता आसतना कला संगम म्हणटना पाद्राबाच्या मतींत इतले सिंगर्स पाद्राब हर एक ऑब्जर्व करता. ते नवे जावन दी मलगडे जावन दी तांचें गायन जावन दी तें सोशल मिडियाचेर येता आसतना या खंयसर वेदीर गायता आसतना ऑब्जर्व करता. आनी पाद्राबाण एक आमकां 100 जाणां कलाकारांची लिस्ट दिल्ली म्हळ्यार हर एकल्याक पाद्राबाक हर एकलो जायचे, हर एकल्याक पाद्राबाण रेस्पेक्ट दिला, हर एकल्याचे तालंत पाद्राबाण पारकिला. पूण आमकां ह्या 100 जाणांक वेदीरान आमकां परफॉर्म करूंक दिल्यार आमकां सगळी नायट सगळी रात आमकां परफॉर्म दिल्यार त्या देखून आमी शॉर्ट लिस्ट केलें. हांवें आनी मागीर संजयन बसोवन थोड्यांनी येवंक जायना म्हणलें, तांचें कारण आसात म्हणलें. मागीर फुडें आनी एक फावटी एक अवकाश दिवया. ताच्या बदलाक आतां आमकां कितलें जाता म्हळ्यार आयिल्ल्या लोकांक आमी सेड उपदेश करनोचो. सो मॅक्झिमम एक तांकां एक इतले घंटे बसूंक जाता वेदीच्या मुखार. सो तितले घंटे म्हणसर आमकां बसूंक जमचे तितले कार्यक्रम केल्ल्यान सो पाद्राबाण हर एकल्या कलाकाराचें नांवय ताच्या मतींत आसलें आनी ते पेपरार आमकां बरोवन सयत दिल्लें आसा. पूण आमी थंय शॉर्ट लिस्ट केल्लें आसा आनी कोणाक येवंक जाता आनी त्या दीस कोण सहज म्हणून आमकां थंयसर बघता तांकां आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. सो म्हाकाच एक विशेश म्हळ्यार इतली संगीत कार्यक्रमां करता आसतना म्हाका थोडे फावटी थंय हांगा नांवां सुकोवण्याचीं आसात. पाद्राबाक एकच एक नांव सुकोवण वचना. तें 1983 स्टार्ट केल्लें. आतां 2026 म्हणसर आमचे लियोना ओलिवेरा पेरांपल्ली थंय म्हणसर पाद्राबाची ती नांवां आसात आनी आजुनूय आसात पाद्राबा लागीं. सो असलें एक विशाल म्हण पाद्राबाचें. म्हाका सगळ्यांनी वयर जे सगळ्यांनी एक सगळ्यांक वेदी म्हळ्यार म्हणली आशा आसली. देखून सगळ्या कलाकारांक एका आमी एक कला संगम 1 म्हूण करियेत, कला संगम 2, 3 तशें मुखासून वचयेत. येस तुवें सांगलें बरें वैश्टांनी पाद्राबाक आसा पळय व्हडू आसा त्या म्हणटाक पाद्राब फिरगाच्या नांव चिंता हर एकल्याचें नांवां गोत्ता आसा ती आमकां थोडे फावटी कळीत आसनात. पाद्राब मुखार म्हणल्यार नांव काडना पळय थोडे फावटी म्हाकाच सवाल जाल्ले आसा. खंडीत तुज्या हाका मानता आनी हांव 100% एग्री आसा. देव बरें करूं. आतां SCP 6 विशान पावलान ह्या कला संगमाचे सगळे फुडारपण तुम्ही घेवन मुखेलपण घेवन फ्रिगेचे सांगाता हाची तयारी आता आरंभ केल्या. ह्या कार्याक प्रकाश लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसा आनी ह्या कार्याक तुम्ही टिकेटी करून कांय लोकांक वांटल्यात की ह्या कितें पुराचे
आलोचना आसा या कितें परत तयारी कशें चलोवन आसा उपरांत तुमी हे कार्य आमी एका योजना गरजेवंताक गरबंच योजनाक तयार केल्ले वरवीं हाका तुमी टिकेटी केल्यात की कुपनां केल्यात की ह्या विशयांत कांय इल्लें आमकां माहिती दिशात गे. आमी घराघरांनी आतां कलेक्शनाक वचून आसा मस्त घरांनी गेल्या बरो आमकां भरपूर सहकार दितात आनी आमी टिकेट्यो म्हूण न्ही डोनर त्यो एक केला एक कुपनां केल्यात 500 रुपीसाचे एक कुपनां केल्यात ते म्हळ्यार तांकां एक गौरव प्रवेश आनी तांणी एक डोनेशन दिवंक एक ल्हानशें तावन स्टार्ट करूंक 500 रुपीज तावन स्टार्ट करूंक तशें थोड्यांनी पौधांक हे स्पॉन्सर दिल्यात थोड्यांनी अशें गुपीत दान दिलां मागीर सगळ्यांचो बरो सहकार आसा आमच्या वाड्यांत पिरगजेंत आनी सगळ्यांनी बरो सहकार आसा सगळ्यांनी बरे पाठिंबो दिवन आसात आनी अंतू विगारी मस्त एनावन्स करता सांगता आनी गेल्ल्या गाड्या गुरकर जावन दी प्रातिनिधी जावन दी पुरो आमच्या फाटल्यान येतात आनी आमकां बरो सहकार मेळ्ळा वाड्यान जावन दी सगळ्यांनी बरो सहकार मेळ्ळा आनी थोड्याचे आतांचे इल्लेशे परिस्थिती लागून मात्र आमी इल्लेशे फाटी पडल्या कलेक्शन इल्लेशें उणें जालां सगळ्या कडेन मागचे इतल्यान जाता इतले तुमी आमकां सहकार करा आमच्या योजना जावन तुमचो अपूर सहकार मागता. जाय देव बरें करूं. फादर आतां तुमकां आनी एक हांव सवाल विचारूं जाल्यार आतां हे इतले व्हड कार्य फिरगजेच्या विशन पावलोचे सभे सांगाता तुमी दायजी वर्ल्ड मिडियाक सांगाता घेतले. हांव चिंता ह्या दोगांय मदें तुमकां कशें आमच्या दायजी वर्ल्ड मिडियाक सांगाता हाडून आनी विशन पावलोक आनी तशेंच फिरगजगारा सगळे सांगाता हाडून हे कार्य सादर करीचे म्हण तुमच्या स्पेशली हांगा हांव उल्लेख करी जाल्यार दायजी वर्ल्ड मिडियाक तुमी सांगाता हाडल्या भोव खुशेची गजाल आमकां भोव खुशेची गजाल जाल्यार तुमचे अभिप्राय कितें ह्या विशयांत. आमी दोगी शेजारी इगज त्या सायडीन आसा दायजी वर्ल्ड ह्या सायडीन आसा. आमी केदाळे कोणायके लोकेशन सांगता आसतना ऑपोजीट टू दायजी वर्ल्ड रेसिडेंट्स म्हणजे आनी हे दायजी वर्ल्ड मिडिया आनी बोंदेल फिरगजगारांचे संगमंत म्हूण येत अशें नांव संगमंत आसा. माय आमचो वळट्याबा कडेन साबार तेंपा पयलें उलयलो अशें म्हणजे एक परिकल्पना आसा आनी एक दीस हांव चिंता आमच्या स्टॅनीच्या बापाचे पुताचे नामी त्या फिल्माच्या दिसा सावन स्टॅन हाका वॉल्टेबा मेळ्ळो अशें म्हजी एक चिंताप आसा. ताच्या उपरांत हांव चिंता ताणें स्टॅनी कडेन तें शेअर केलें चिंताप आनी ताच्या उपरांत म्हाका तातूंत पाठिंबो मेळ्ळो. आमी कित्याक आनी म्हाका एक आशा आसली हांव हेच्या पयलें दायजी वर्ल्ड मिडिया आनी फिरगजेच्या फुडारपणाक सांगात हे कार्यक्रम सादर करें तेंय म्हणजे सोंपा नासलें पूण अवकाश मेळो ना टायम मेळो ना आनी आतां ह्या वेळार एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका देखून दायजी वर्ल्डाक आनी आमकां भोव लागशिल्लो संबंद आसा. हांगासर मी केदाळे येता आमच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक आमचे दायजी वर्ल्ड मिडिया आमकां संपूर्ण सहकार दिवन आसा मिडिया पब्लिसिटी दिवन आसा देखून आमी शेजार आनी सांगाता मेळोनी सादर करचे एक संगम म्हूण संगीत आनी म्हाका केदाळ हांव आमचो वॉल्टर नंदळके वळट्या बडे उलयलो ताणें ताचो भरपूर सहकार बसयलो आमी आसा फादर तुमचे सांगात आमी सांगाता म्हणून सादर करया. मागीर ताच्या उपरांत हांव आमचो एक विशेश संघटक म्हूण येत स्टॅनी बेळा ताका पयल्यांदा हांव वळखता ताणें येदोळ सांगलें आनी तो आमकां मेळ्ळेले म्हाका एक बूस्ट जाल्लें बरें जालें स्टॅनी भियेनाका फादर आमी आसा आमी हे कार्यक्रम सादर करया. आनी आमचो संजय रॉड्रिगस संजय बाबा म्हणटा आमी ताका तोय सांगाता मेळ्ळा आमी मिटींग केली 2-3 मिटींग आमी सांगाता केली अशें म्हणटा सकड रितीनी म्हाका एक पाठिंबो मेळ्ळो ह्या म्हज्या चिंतपाक देखून म्हाका खंयची म्हज्या मतींत आशा आशिल्ली ती सगळी आतां सादर जाता आनी हे एक योजना सक्सेस जाता म्हणल्यार म्हाका खूब भरवोस आसा. देखून दायजी वर्ल्ड मिडिया आनी बोंदेलची फिरगज आनी प्रत्येक जण आमची सामिशेन फॉलसोबाचे संगम जावन हे कार्यक्रम आमी सादर करता आनी आमचो संबंद आनीकय घट जाता हाच्या मुखार आनीक जॉयंट वेंचराचेर आमचे कार्यक्रम सादर करूंक आमकां फावो जावन दिवन हांव मागता. हे हर एका रितीन संगम असो जावन पुरा संगम बरें यशस्वीन पावून दी आनी खंडीत जातले आमकां सान लॉरेन्स खंडीत सोंड घालचो ना आनी हे कार्य यशस्वीच्या पावंड्याक पावतले म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. या एप्रिलाच्या 12 तारखेर जावच्या कार्यक्रमा वेळार खंडीत जावन ह्या कला संगमात एक व्हडल्या लोकांचे व्हडले संगम जातले आनी ह्या कार्याक हे कार्य मांडावळ करूंक कसली पुरो योजना केल्यान फादर. एक्चुअली हे कला संगम म्हाका पास्कां फेस्ताच्या आयतारास करूंक जायचे आसलें एप्रिलाच्या 5 तारखेर पूण त्या दिसा सकट इगर्जेनी लोक बिजी आसतात तांचे इगर्जेन दुसरे कार्यक्रम आसात म्हणून आनी चड पाटी घालूंक की म्हाका नाकालें कित्याक म्हळ्यार पावस माथ्यार येता आनी नेक्स्ट आयतार दैवी काकुळचें फेस्त एप्रिलाचे 12 तारीख
तशें सुमार तेंपा पयलें ही तारीख आमी सिलेक्शन केल्ली आमी स्टॅनीन आनी हांवें मेळोवन आनी ताजे उपरांत दायजी वर्ल्ड मिडियान तांणी प्रपोज करतना तांकां तो दीस फ्री आम जालो आनी त्या दिसा हांव चिंतता आमकां मस्त लोक येता आनी खंडीत जावन कार्यक्रम सक्सेस जाता. त्या दिसा आमचे ज्युस्त 6 वरां व्हडलें सभा कार्यक्रम ना 6 वरार आमी हे कार्यक्रम सुरवात करता. म्हजें चिंतप कितें म्हणल्यार आमी आतां सांगता म्हणून आनी कितें फायनल करूंक आसा. फस्ट सक्कट कलाकारांक एक वेदीचेर हाडचें तांकां एक ल्हानशी येदिस्तिका दिवन मान करचें कित्याक म्हणल्यार मागीर हर एक सॉंग जाता आसतना तो कलाकार रावता ना म्हणल्यार आमकां सांगूंक जायना थोडे पयशिल्ले आसात. ताच्या उपरांत सिक्वेन्सा प्रमाणे ते संजय बाबाक आनी स्टॅनीक सोडलां हांवें तांचें कोणाक खंयचें सॉंग केदाळ काले म्हणून आनी इवन कॉमेडी ताच्या उपरांत डान्साचें ते पुरा अरेंजमेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर म्युजिकल नायट संजय बाबा आनी स्टॅनी पळयता. हर एकल्या कलाकाराक आमी रेकॉग्निशन करता कितें कला संघ म्हणल्यार कलाकारांक प्रोत्साव दिवचें जावन आसा म्हजो उद्देश आनी तांकां आनी कितें जाल्यार आमी मुखारी जाल्यार प्रोत्साव दी जाय. ताच्या उपरांत उरिल्ली वेवस्था आमचे ग्रावंड व्हडलें आसा सादारण एक 4-5 हजार लोकांकी एकोमोडेट करीत आमची स्टेज व्हडली आसा देखून पुराक जावचे वस्तू संगती साबार आसात. सिटींग अरेंजमेंट्स आमची फिरगसगार करतात. आमी सामेशन पॉल सभे सांगता हेर आमच्या गोळी परिशदेकी वो प्रस्ताव हांवें घाला गोळी परिशदेंत कतुली सभा आसा ICOM आसा. सक्कट सांग संस्थेच्या मुखेल्याची मिटींग करूंक आसोंक पुरो आमी बेगीन आनी त्या दिसाच्या मांडावळीक आमकां तांचो सहकार जाय. पार्किंग वेवस्था आमी हांव चिंता आमच्या दायजी वर्ल्डाच्या सायडीच्या बिल्डिंगाच्या सायडीन इल्लो जागो आसा इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत थंय जागो आसा आनी चडीत लोक येत जाल्यार आमच्या MGCच्या ग्रावंडाकय आमी परमिशन विचारता. तशें मस्त चिंता पाटयलां लोक येतालो कार्यक्रम यशस्वी जातले सक्कट कलाकारांक एक खुश जातली धदोशी जातले आनी हे कला संघाम उडा अमर जातले उडासान उरचे तसलें कार्य जातलें म्हणलो खूब भरवसो म्हाका आसा आनी सक्कट प्रेक्षकांक हांव मोगाचें आपोवणें दिता. येया 2 संगती हांगासर आसात आमच्या स्टँडीन सांगलें एक तुमकां एक मनोरंजन ह्या पास्कां काळार आनी एक दुर्बळ्या कुटुंबांक कांय तरी इल्ली किरुकानिकी म्हणटा फुलनी पाकळी म्हणटा दिवंकी तुमकां एक अवकाश देखून तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचें आपोवणें दिता. वय त्या दीस आमचे कलाकार आसात विल्सन ऑलिवेरा आसा विन्सन फर्नांडीस कास्य येता जोशल डिसोज येते आसा आनी ताचे उपरांत रॉबिन सिक्वेरा आसा रोशन बेलमन आमच्या ह्या संजय खातीर एक पद सिंग करता आसा आमचे तुमीच रोण्याम तुमीच आसात तुमचे एक पद आसलें झीनाबाई आसा कोंकणीची बाई लाकींग म्हूण नांवाडली झीनाबाई आसा. तशेंच बोंदेलचे कलाकार बोंदेलांचो जल्मलो जेरी बोंदेल ताचें एक पद थंयसर प्रस्तूत करतलो. ताचे उपरांत बोंदेलची कलाकारां जेसन आनी DL तांचें थंयसर संगीत प्रदर्शन आसतलें. आमची आनी एक कोंकणींतली ट्रेंडींग काल म्हणटात एक संगीत जोडेस म्हण येत शिल्पा आनी स्टीफन कुटिना ती थंयसर परफॉर्म करूंक येतली. ताचे उपरांत आमचे ते एक जाण रॉनी डिसोजा रॉनी लसरादो आनी रॉनी लोबो ट्रायो स्टार आमचे तें काल म्हणटात ट्रायो स्टार म्हणटा आमी ताका तांचे तावणी हांगासर संगीत प्रदर्शन आसतलें. 2 पंगडांक आमी ह्या संगीत संजयक नेमेरले आसा पंगड गायना खातीर एक सायमन बाजल ताचो एक पंगड थंयसर येवन संगीत प्रदर्शन करतलो. तशेंच आमचीच बोंदेलची जास्मीन बाय आसा सो जास्मीन आनी तांच्या भुरग्यांचो चिली पिली भुरग्यांचो पंगड आसा थंयसर तांचें तें संगीत थंयसर सादर करतली. ताच्या वेळार येदल सांगलें मेमोरी पंगडाचें हास्य आसतलें आगबाण गुरुवाचें नाच आसतलें आनी बोंदेलचेच एक अप्रतिम कार्यनिर्वाहकी कलाकार शांतीप्रिया लसरादो हे सगळें संगीत कार्य ताचें निर्वहण थंयसर करतले आनी पाद्र्याबू मुखार रावण हाचे नंतर ड्रायव्हिंग सिटी रावण हे सगळें ड्रायव्ह करतले. आमी सगळीं सांगत आसो आमी कोणी एकल्याक सोडून दिनातले बरी हे वावर करतले आनी अपुर्बाचें अशें संजयन लिस्ट केला की पदांची इतली बरी लिस्ट म्हळ्यार हातूंत सगळें आमकां उडास येता आदले संगीतांचो आनी आतांचे ट्रेंडींग आतांचे न्यू जन्नाचें संगीत हें दोनी सांगत केलें म्हळ्यार ब्लेंड करून हें मनोरंजन असां केलां. SVP तर्फेन तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. बरें करून सांगलें आमच्या स्टँडीन SVPच्या एका फिरकेचे एक गटाक आसा तांणी एक गुटाची वंती घेवन तांचें एक गुपीत दान दिवचें आसा. हांव चिंता थंयसर आयिल्ल्या प्रेक्षकांनी तुमी एक घट्ट मोन करून एक आईवाज हांव ह्या बऱ्या कामाक दिता तुमी चिंतून तो आईवाजान आयदर ते कावंटरा कडेन तुमी तुमच्या तांके प्रमाणे डोनेशन कुपन काडून घेवन गी या एक सॉंग स्पॉन्सर काडून घेवन गी तशें दिवयेत आनी मोदी हांव चिंता आमी एक गुपीत सिक्रेट कलेक्शनूय करतले हांव तशेंय तुमी दिवयेत कोणाकच कळीत नासतना दान दिवचें मस्त
मस्तू जण आमच्या समाजीन उदार म्हणाचे दान यात आणि हे एक तुमकां पुरो अवकाश देखून आमचे सांगाता तुम्ही आसतल्या तुम्ही पाती येता हे कार्यक्रम तुम्ही आणि आम्ही सांगाता मिळून यशस्वी करूया. कला संगम हे कार्य गरजेवंताक वस्ते घरा बांधून दिवची योजना आमच्या SVPन मांडून हाडल्या. ह्या भायर दुसरी खंयची योजना वा दुसरी खंयची तुम्ही कुमक ह्या गरजेवंताक घरा बांदच्या योजनाक तुम्ही काही करनासात की एक मुकले काही पण प्लॅन्स आसात की? वय आमचे एक आतां कला संगम एक मेन आतां आमचें काम जावन आसा तातूंत आमी घराघरांनी वचून ते 500ची टिकेट म्हळ्यार डोनेशन कुपन म्हणून केल्यात. टिकेट ना धर्मार्थ प्रवेश ताका पूण आमकां कलेक्शनां करून एक वाट म्हणून विघरान दिसता म्हणून अशें करया आमी हें बरें अशें आमी ल्हानशा तातूंत एक कलेक्शन करत आसा आनी तशेंच आमी लक्की ड्रॉ म्हळ्यार एक व्हडलें एक आयवाज दवरला तातूंत म्हळ्यार तें वर्सा एक वर्सा म्हणसर आसता लांब अवधी दवरलें कित्याक आमकां कलेक्शनाक तें 100 रुपयां स्टार्ट करयात. एका मनशान 100 रुपयां दिवंकी सुरू करयात कित्याक थोड्यांक व्हडले आयवाज दिवंक जायना. तशें 100 रुपीसाचें कुपन आसा तातूंत व्हडलो आयवाज एक भोवमानी दवरला आनी हेंय काडून आमकां सहकार करयात. मागीर गुपीत अशें तुमचे काले आनी आतां आमी बिल्डींग बांदतना रेवंगी पातोरगी काले कशें आमी त्या टायपार काडूंक तयार आसा. तशें योजना आमी मांडून हाडला आमच्या मतींत आसा मस्त चिंता पाठोवन आमी काम करत आसा. तुमचो सहकार अशें येता आनी मुखल्या पोरवां आतां येताना आमी डोनेशन कुपनाय दवरतले. मागीर आमचे लकी ड्रॉची कुपनाय आसतली. मागीर गुपीत दाणी दिवेत नाल्यार रिसिप्ट करची कावंटारी दवरूंक आमी चिंतला मतीन चिंतला. फादर आमी आतां कार्याच्या अखेरेच्या हंताक पावल्या. तुम्ही सर्वांक एक मोगाचे आपोवणे ह्या कार्याक परत दिजे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. हे धडूच म्हणजे उलोवपाक हांवें मस्तपटी तुमकां आपोवणी दिलां. मोगाळ या काल आज आनी फाल्यां या TV माध्यमाच्या वेक्षकांनो आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर विविध फिरगजीच्या फिरगजगारांनो कोंकणी कलाभिमानीनो दयेकरून एप्रिलाची 12 तारीख अमानात करून दवरा. भोव बरो दीस दैवी काकुळच्या फेस्ताचो दीस करेजमो अखेर जावन पास्कां काळाचे सुरवातेचे दीस ते तुमी करेजमो काळार मस्त त्याग केला सॅक्रिफायस केला आनी खंडीत जावन आमची करेजमाच्या उरोवणेची खबर आसा ती तुमी तुमच्या फिरगेजेक दितात. तेय बऱ्या शेवटाक बेता आनी हे बरो शेवट आमच्या दुर्बळ्या कुटुंबाच्या वस्ते घराचें येवजन आमच्या फिरगेच्या सामिशेन फळसभेच्या घटकान मांडून हाडिल्लें तें देखून तुमकां ह्या कार्यक्रमाक येया दिवचें तें तुमचें बरें म्हूण. पूण ह्या कार्यक्रमाक येवन हांगासर येवच्या सकट कलाकारांक तुमी प्रोत्साहन दिजे म्हणून म्हजी खालती विनंती. व्हडा संख्येन येया. म्हज्या बोंदेल फिरगजकारान प्रत्येक आपोवन तुमी येजयस हें कार्य आमचें. म्हणजे हांगासर आमच्या मंगळूरच्या आसपासच्या फिरगजकारांकी म्हजे मोगाचें आपोवणें. कोणाक कलेंत आसाक तसा संगीतांत आसाक तसा तुमकां भरपूर मनोरंजन हांगासर आसा. ह्या एप्रिलाच्या 12 तारखेर संजेच्या 6 वरार देखून आमचें कॅम्पस खंडीत जावन तुमच्या हाजरेन बरोवन ओमततलें. तुमी येया. तुमी निराशा जावची नात. तुमकां त्या दिसा भोव अपूर्बायची पदां आयकूंक मेळटलीं. येदोळूच आमच्या स्टँडीन ह्या विशयान सविस्तार म्हायती दिल्या. पोरणे तरणे तरुण उदयनचे कलाकार भोव अपूर्बायचे संगीत तशेंच नाच तशेंच पोखणां हें सगळें जबरदस्त एक संगीत मनोरंजन कार्य. देखून ह्या कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यां म्हज्या मोगाच्या बोंदेल फिरगजगारांक बोंदेलच्या आसपासच्या सकट फिरगजगारांक कोंकणी कलाभिमानी आमच्या दुर्बळ्या कुटुंबाक दान दिवंक अपेक्षितल्या गुपीत दानीक भरपूर अवकाश. हे एक संगम सगळ्यांचे संगम सांगात मेळया आनी हे कार्यक्रम यशस्वी करया. तुमकां समेस्तां आमच्या सगळ्या आमच्या दायजी वर्ल्ड मिडियाचे तर्फेन आमच्या सामिशन फलसभे तर्फेन बोंदेल फिरगज आनी पुणशेता तर्फेन मोगाचो स्वागत. हे कार्यक्रम सांगाता मेळोवन कला संगम यशस्वी करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तर मोगाचेर उडास दवरा. एप्रिलाची 12 तारीख आयताराचो दीस सांजेची 6 वरां आमी सर्व बोंदेलच्या इगर्जेच्या वाठारांत येवया आनी ह्या व्हड आनी अपूर्व कार्याक आमी सगळ्या ह्या मनोरंजन कार्याक साक्ष जावया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज हांगासर आमच्या स्टुडियोक येवन तुमची सविस्तार जाणून आमच्या वीक्षकांक दिल्या. फादर तुमकां तशेंच SVPचे अध्यक्ष मानेस्त प्रकाश पिंटो तशेंच आमचेच मोगाचे स्टॅनी बेळा तुमकां समेस्तांक काळजाच्या गुंडायेतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. तर मोगाच्यानू इतर आमचें कार्य संपता. येवच्या सोमारा आमच्या दुसऱ्या सैऱ्या संगी परत मेळया.
तेदळ पर्यंत तुम्ही पळयत रावा मनोरंजना खातीर दायजी वर्ल्ड TV 24/7 सोमेस्तांक परत देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.